2 दिसां भितर प्रश्न सुटावे जाले ना जाल्यार कायदेशीर लढो दितले अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी दिल्या। शेतकाऱ्यांच्या मागण्यांचेर अजून उपाय भायर सरूंक ना। म्हयनो जालो तरी पिळगांवच्या शेतकारांचं आंदोलन अजून मिटना। शेतां आनी रिट्रेस केल्ल्या कामगारांचो विशय फुडें करून शेतकार रस्त्याचेर देंवल्यात। शुक्रारा शेतकारांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिवन मागण्यो सोडोवपाक 2 दिसांची मुजत दिल्या। आमचो डिमांड जे आसले कंपनी ते आमी दिल्ले तेजेर अजून कांय सोल्युशन दिना म्हणून आमी आयज परत खंय तरी तरतूद जावचें आनी तेजो निर्णय बरो येवचो म्हणून आयज आमी 2 डिमांड जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले आसा, तांकां दिल्ले आसा आनी तेजो जो डिमांड जे आसा हे आमचे 2 डिमांड आसा ते सोमार पर्यंत जावं कितें आसा तो पास करिना जाल्यार आमी जे कितें कायद्यान करूंक जाय पळय ते कायद्यान करून वचून करतले। इतलेंच आमी रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जे कितें आमी डिमांड दिला आनी डिमांड व्हडलें कांयच ना। हे डिमांड जे आसा ते ह्या कंपनीक जे आसा हे कांयच न्हू सोल्युशन करपाक आनी घालपाक जर सुरळीत तेंचो ट्रान्सपोर्ट जातले आनी आमी म्हणटा की हो खरो आसा तो सुरळीत ट्रान्सपोर्ट चलोवपाक लागून आमी खंय तरी मार्गे घेवन आमी आमचे डिमांड जे व्हडले आसले ते बारीक घालून तेंचे कडेन दिल्ले आसा आनी ते डिमांड जर आयज सोमार पर्यंत आमचे कितें आसा तो पास करिना जाल्यार आमी फुडलो विचार करतले। सुप्रीम कोर्टाक पर्यंत आमी चॅलेंज करपाक सोदता। आणि तुम्ही हे डिमांड आज कोणाक दिले? आयज कलेक्टर एका कलेक्टराक दिल्या तशेंच आमचे आमदार आसा तेकाय बीन आमी दिता। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।